आज ह्या सरकाराक कितली एक्सटेन्शनां दिल्या ही सुद्धा खबर ना। कितले ग्रँडफादर्स आज 8-8 वर्सां 9-9 वर्सां ह्यो खुर्च्यो घेवन बसल्या ती सुद्धा सरकाराक खबर ना। खंयच्याच ऑफिसराक खबर ना। आमी डायरेक्ट चॅलेंज दिता, खबर आसा जाल्यार एक आंकडो तरी सांगचो फाल्यां पर्यंत 24 वरां भितर। नांवां सुद्धा सांगपाची गरज ना, नांवां सांगत जाल्यार चडूच बरी, पूण आंकडो तरी सांगचो की इतले ऑफिसर एक्सटेन्शनाचेर आसा म्हणून। जी पार्टी सांगताली की एक्सटेन्शन रद्द करतले, कांय वर्सां फाटीं आज परत एक यू-टर्न मारून सगळ्यांक एक्सटेन्शन दीत आसा गरजे भायर, आनी जे भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटीज मेळपाक जाय त्यो सगळ्यो ब्लॉक करून बसल्या। एक उदाहरण जे आमचे कडेन आयलां, एन रेड्डी, चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, हाका खंय 1 वर्स जालें एक्सटेन्शन दिवन, आनी आतां ताका परत एक्सटेन्शन दिता खंय। एक्सटेन्शन दितना आतां आनीक एक जंकेट वचपाचें आसा म्हणून कळून येता की कोरियाक कितें तरी शिक्षण घेवपाक ते खंय आतां कोरियाक वचपाचें आसा, आनी त्या कोरियाच्या डेलिगेशनान एन रेड्डी आसा। ह्या एन रेड्डीक लागून जे प्रॉस्पेक्ट्स दुसऱ्या इंजिनियरांचे आसले दे आर सिवियरली डॅमेज। म्हाका दिसना जे कोण लायनीन आसा तांकां केन्ना प्रमोशन सुद्धा मेळटलें म्हणून। एकच प्रश्न आम आदमी पार्टी करता, ह्या एक्सटेन्शन जे घेवन बसल्या तांची भितर विशेषता कितें आसा व्हरपाचें? एन रेड्डीक म्हाका दिसता व्हरपाची गरजूच पडना। ही हॅज रिटायर्ड लॉंग बॅक, ताका तुमी एक्सटेन्शन दिला आनी आतां दुसऱ्यांचे प्रॉस्पेक्ट डॅमेज केला बेश्टे।